मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फोंड्यां कुर्टी नागा मशीद वाठारांत चोरांनी घर फोडून पयशे आनी भांगराचेर केलो हात साफ. वाडट्या घडणुकांक लागून थळाव्यां मदीं पातळा भंय. मुरगांव पालिका मॉडर्न मार्केटाच्या विक्रेत्यांक दिलो न्याय. शारांत रस्त्या कुशीक बेकायदेशीरपणान वेवसाय करप्यांचेर घेतली दखल. राज्यांत फुडल्या कांय दिसांनी कमी चड पावसाची शक्यताय. 1 ऑक्टोबराक हवामान खात्याचो येल्लो अलर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत चोरयेच्या प्रकरणांत वाड जायत आसा. फोंड्यां कुर्टी नागा मशिदी वाठारांत चोरांनी घर फोडून पयशे आनी भांगराचेर हात साफ केले. ह्या वाडट्या घडणुकांक उपरांत लोकांनी हुस्को उक्तायला. तशेंच सरकारान जाता तितले बेगीन प्रश्न तडीक लावचो अशेंय थळाव्यांनी मागला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. फोंड्याक चोरांची सुळसुळाट भरलेली आसा आनी चोर सामके घर लुटूंक लागल्यात. 4 दीस पयलीं पोंडा पुलिसांनी 5 चोरांक धरून कस्टडीन दवरले आसा. तरी आसतना राती चोरांनी चोरून पुलिशेक एक चॅलेंज दिल्ले आसा की आमी चोरूंक शकतात. आनी तांणी नागा मस्जिद हांगा भल वस्तीक जे 4य सायडीन बिल्डींग आसात थंय ग्रावंड फ्लोराचेर दाराचे लॅश तोडून घरां वचून कबड फोडून तातूंतल्यान 2 लाख कॅश आनी तांचे गोल्ड व्हेलें. आनी असो बोवाळ पडलेलो आसा की लोक म्हणटा की आतां खरेंच सेक्युरिटी आसा काय ना. पुलिसांनी हाजे पयलीं सांगिल्लें की तुमी तुमच्या घराची तुमी जबाबदारी घेयात म्हणून. पूण आतां आनी चोरांनी हांकां आनी चॅलेंज केल्लें आसा की बाबा आमी चोरूंक शकतात. आतां पळोवया हे फोंड्याचे पुलीस जे कितें करतात ते आनी कशे चोरांक धरतात ते. आज परत चोरी जाल्ली आहा. पुलिसांक म्हाका दिसता चोर जा चॅलेंज करपाक लागले. कारण थोड्याच दिसा पयलीं ते 5 चोरांक धरल्यात ते तांच्याच मदीं कितें म्हाका दिसता कंपनी बी फॉर्म जाल्या खबर ना. कारण आज लोकांक एक दीस ती आज दुसऱ्या घरान न्हिदपाक आपल्या चल्याच्या घरान न्हिदपाक गेली आनी चोरी जाली म्हळ्यार म्हाका दिसता सिट्युएशन इतलें वायटाचें वायट जायत चल्लां. पुलीस पेट्रोलिंग खंय तरी कमी पडटा. पुलिसांक सपोर्ट मेळना. म्हाका दिसता फोंड्या मंत्र्यान लक्ष लोकांचेर घालपाक जाय स्वताचे आनी स्वताच्या फॅमिलीचेर न्ही. कारण ज्या तरेन ही परिस्थिती बिकट जायत चल्ल्या ज्या तरेन लोक त्रासान पडटा तांचे जोडिल्लो पयसो वता. म्हाका दिसता आज फोंड्या तालुक्यान जी चोरी चल्ल्या ते म्हाका दिसता रेकॉर्ड चोरी चल्ल्या. कोण सिलिंडरां चोरता कोण मोबायल चोरता कोण आनी कितें चोरता. म्हाका खबर ना की बाबा फोंड्या मंत्री हेजेर कितें एक्शन घेतलो. म्हाका दिसता फोंड्या तालुक्याच्या 4य मंत्र्यांनी एकवट जावन बाबा पुलिसाच्यो पेट्रोलिंग गाडी वाडोवंक जाय पुलीस वाडोवंक जाय आनी म्हाका दिसता जमना जाल्यार खंयच्या तरी प्रायवेट एजन्सीक दिवपाक जाय. कारण हे फेल पडटा मिजरेबली फेल पडटा. कारण लोकांचे जोडिल्ले भांगर गेला लोकांचे जोडिल्ले कपडे मोबायल ते दार आनी लॉकर जो पडला. म्हाका दिसना गव्हर्मेंटाक खेद जातलो की ना जातलो. मंत्री उलयतलो की ना उलयतलो. खूब दुख्ख आसा गजालीचेर. चोरीचे प्रकरण हें भरपूर वाडलेलें आसा आनी पयरूच PI आमच्या पंचायतीन येयल्लो आनी PIनूय हेंच म्हणलेलें की चोरीचें प्रकरण वाडलेलें आसा म्हणून ते जागृताय करपा खातीर PI पंचायतीन येयल्लो. पूण आतां ही चोरीचें प्रकरण इतलें वाडलां की तेजो आनी हें ना लिमीट ना. आतां तुमी पळयता हांगा सरावंडींग ही सगळी भरगत एरिया आनी लोकवस्ती इतली दाट. असले दाट लोकवस्तीन समज चोरी जाता जाल्यार थोडे लोक आतां फेस्टिवलाक गेल्ले कळ्ळें घरा सोडून गेल्ले पूण ते वयता आपणें सामानूच घेवन गेल्ले बरोबर म्हणून ते साल्वार जालें आसतलें. म्हणून हांव आमच्या PIक आमच्या DYSPक आमच्या SPक एक रिक्वेस्ट करता हे कोण तरी जाणा आशिल्लेच हांगसरले चोर आसूं शकता. म्हाका जाल्यार अशें दिसता कित्याक काल राती ते नाशिल्ले लोक तांकां कशें कळ्ळें हेजेर खंय तरी आमी वच दवरपाक जाय. आनी आतां एक रिजन जावं शकता बेकारी वाडले होय रिजन जावं शकता किंवा भायल्यान लोक येयल्या रेंटाक रावपी तेय जावं शकता. म्हणून हांव पुलिसांक एक रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन हेजेर तेंच्यांनी छडो लावचो हेजे निकाल लावचो आनी जे वस्तू हांगांचे गेल्या हे गरीब लोकांक रावपी तेंचे वस्तू तांकां परत मेळचे हें मातशें तेंच्यांनी लक्ष घालून
पास काम करते। फोन आने में जाती ना तो मेरा पति अंदर से दरवाजे भी नहीं बंद करते, कौन आने वाला नहीं, कौन क्या चोरी करने वाला ऐसा बोल के। लेकिन कभी ऐसा नहीं, ये लॉक डाल के सब एक करके ऐसा हुआ। वो दूसरा लॉक ये नहीं किया था? नहीं वो नहीं है, चालू नहीं है, वो खराब है। वही हमको घर मालिक ने उतना ही चालू दिया था, मैं वो इतना ही करते। भाडे पे आहे. भाड़े पे है। गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खणगांवकर आणि मुझेफ शेख. मुरगांव पालिका मॉडर्न मार्केटाच्या विक्रेत्यांनी शारांत रस्त्या कुशीक बेकायदो व्यवसाय वाडत आशिल्ल्यान तांच्या व्यवसायाचेर वायट परिणाम जावपाचो भंय उक्तायला. बेकायदेशीरपणांत चलपी व्यवसायांचेर बंदी घालपाक विक्रेत्यांनी पुराय मार्केट बंद दवरले. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. वास्कोच्या मॉडर्न मार्केटान आणि मॉडर्न मार्केट जे हांगा जे नियरली 250 जे वेंडर्स आहात, जे दुकानदार आहात, यांच्यानी काल आणि आयज हे जी शॉपां आसली ही बंद दवरलेली. कारण एकूच म्हणजे की तांकां हांगा जो बिझनस जावपाक जाय तो बिझनस जायना. जरी संडे काल आसलो तरी बिझनस ना. तेंचें म्हणणें आहे की वर्सान वर्स हांगा जे हे बिझनस करतात पूण हांगा कोणूच गिरायक येना. कारण एक की रस्त्याचेर जे फुटपाथाचेर लोक बसतात, जे इलिगली हांगा रस्त्यार बसतात, ते सगळे त्यांच्या खातीर लोक थिंगा वयतात आणि हांगा मार्केटान कोण ना. दुसरें म्हणजे हांगा वास्को सप्तक जाल्या उपरांत ताका 2 ते 3 महिने कस्टमर्स येतात, कित्याक की सगळे भाशेचे कपडे जावं बाकीच्यो वस्तू हांगा भायर मेळटात. तशा खातीर हांगा आयला. आणि जर हे इलिगल जे रस्त्यार बसतात ते कंटिन्यू जायत जाल्यार हांकां बिझनस जावचो ना अशें तेंचें म्हणणें हांवें. आनी तेच खातीर हेंच्यांनी काल आनी आयज दुकानां थोडे वेळ बंद दवरलेली. आनी तेंच्यांनी CP चेअरपर्सन गिरीश बोरकर आमचे शमी सारकर सिटी कावन्सिलर तेंच्या कडेन मागला तेंच्यांनी ताका सपोर्ट करता. आनी ते आर हॅप्पी की शमी सारकर आनी गिरीशान ताका काल पुलीस प्रोटेक्शन दिवन हे इलिगल जे बसतात तांकां काडले आनी हो सपोर्ट कंटिन्यू दवरचो असो तेंच्यांनी मागला. फुटपाथार बेकायदेशीर रितीन चलपी व्यवसायांक लागून थळाव्या विक्रेत्यांक लुकसाण जाता. रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या विक्रेत्यांक चड गिरायक आकर्शीत करपाक मेळिल्ल्यान पालिका मार्केटान विक्री उणी जाल्या, असो आरोप मुरगांवच्या थळाव्या विक्रेत्यांनी केला. भायर लायल्ले ते पयलीं आमी भायर बसताले, आतां भितर हाडून आमकां बसयला आनी भायर लोकांक बसयला हिंगा कोण येवपाना, सगळे भितरच आसतले. तुमची कितें मागणी आहा? आमचे काय ना, आमकां भायर नाका. भायर एक फुटपाथ पयलीं 20 वर्सां पयलीं थंय भायर आशिल्ले डॅम्पो चलान कितें तेन्ना आमकां म्युनिसिपालिटीन काडून भितर हाडले की बाबा तुमकां एक मार्केट दिता आमी, तुमी बसात म्हणून. आतां आमी इतले वर्सां जाले हांगा बसता. आतां भायर सगळे ते भायरसून येवन लोक हांगा बिझनस करून वयता. आमी आनी उपास आहे. आतां सप्तक जाले म्हणल्यार आमी 3 महिने भोंवणी जायना. मार्केटान आमी खूब त्रासान पडला आनी म्युनिसिपालिटी हांगा रेट वाडयत आहा. भाडे बी 18% केला, ते आमकां कोता येना. आनी तेजी डिस्प्ले बी ते मातशें कमी जावपाक जाय. आमी कालच्या दिसा सावन आमी एक ड्रायव्ह चालू केला. सगळे आमी एक जावन मॉडर्न मार्केट आमी सगळे एक आहा. आनी एक जावन जितले फुटपाथ जे इलिगल जे लायता, जे पयस सान जावं कारवार सान, खंयचे बिर्ला सान, खंय तिरुपूर सान, ते सगळे येवन आमचो आख्खो वास्को मार्केट इबाड केल्लो आसा. आनी ते आमकां नाका. आनी कालच्या दिसा आमकां CPन देखून जायतो सपोर्ट केलो. आनी ते आमचे दाजीचे बायले ते नाव शमी सालकारान तेणे आमकां सपोर्ट केलो. काल पुलीस दिले आनी पुलीस दिवन आमकां सगळे मार्केटवाले आमी सगळे एक आसले. आनी भायर तेमी सगळे क्लियर केले म्हणून आम चडान चड शमी सालकारांनी आमच्या चेअरपर्सनाक देव बरें कर म्हणटा. आनी होच ड्रायव्ह सदां आसचो, कित्याक आमकां भायर फुटपाथ क्लियर जाय. मार्केट विक्रेत्यांक न्याय मेळचो हे खातीर रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या बेकायदो विक्रेत्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी विक्रेत्यांनी मुरगांव पालिका मंडळा कडेन केल्या. मुरगांवच्या नगराध्यक्ष आनी नगरसेवकान बेकायदेशीरपणान व्यवसाय करप्यांक थंय साकून काडून उडयला. जर असो कोण दिसत जाल्यार तांकां ताकतिकेन काडून उडोवपाचो आदेश नगराध्यक्षान पुलिसांक दिला. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. जे संडे जेन्ना जे लोक येता सायकली घेवन येता आनी रस्त्यार बसता, आनी आमचे जे खरे धंदेकार जे संडे मार्केट आमचे जे आसा आनी ते कोण भितर वचूंक पावना, कित्याक हेंचे रस्त्यारूच मेळटा, कोण भितर कित्याक वयतलो म्हणून हे खंय तरी बंद जावपाक लागलें. हे आतां कशें हे लोक माजल्या, हे एक दिसान जावपा न्हय म्हणून हांवें ते म्हाका थँक्यू म्हणून पाहिलं. म्हणून हांवें ताका थँक्यू आतां म्हणनाका, आमकां एक म्हयनो आनी एक टायम दिया, वा तांकां डेली कितें मार पडपाक जाय, तांकां डेली फायन पडपाक जाय, खंय तरी बंद जावपाक जाय. म्हणून त्या खातीर ते हांवें थँक्यू म्हटलें. हांवें म्हटलें फुडें आमी चालू दवरया. आनी पळय कशें आहा वास्कोन तुमकां खबर आहा धंदो पयलो कमी आहा. आनी अशें ते भायले लोक तर भायले स्टेटचे हांगा धंदो करतलो जाल्यार हे गरीब लोक कितें करतले. पुलिसांक कितें सांगलां, डायरेक्शन दिलां? पुलिसांक डायरेक्ट सांगलां कित्याक तुमकां दिसलें तुमी काडा, आमकां रावं नाका. कित्याक आमचे शेनवार आयतार आमी वर्कआवट जायना. तुमी कितें करपाचें तुमी करा, आमी तुमी मदीं पडपाना.
गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मोपा विमानतळ जालें, पूण पेडणेकारांक काम कोण दितलो? मुख्यमंत्री सांगता 80% आनी 90% पेडणेकारांक काम दिलां. ते फक्त कॉन्ट्रॅक्ट बेज आसात. इतले शिकून लेगीत आमच्या भुरग्यांक बरें काम मेळना. मिशन फॉर लोकलान पत्रकार परिशद घेवन सरकाराक पेडणेकारांचेर केल्ले आडनदरेक लागून टिका केली. पीडित शेतकरी म्हटल्यार जाता, कारण आमची मोपा गांवची जवळजवळ 29 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन, तसेच सगळी 1 कोटी स्क्वेअर मीटर जमीन सरकारान जी घेतली, ह्या जमनीच्या बदल्यात जो लोकांका जो मोबदलो दिलो तो अजूनही तुटपुंजो आसा. पण तरी सुद्धा खुबश्यो केसी आयज कोर्टान आसात आणि ते फास्ट ट्रॅक फक्त कोर्टाक नाव आसा, पण त्या लोकांचो अजूनही सुद्धा पेमेंट क्लियर जाल्लो ना आसा. आता गव्हर्नमेंटान लँड युजर सर्टिफिकेट आमकां दिता म्हटले, पण हे लँड युजर सर्टिफिकेट घेतल्या उपरांत त्यासाठी त्या जे लँड युजर जे लोक आसा ह्या लोकांसाठी सुद्धा सरकारान स्पेशल अशी एक काही स्कीम तयार करची, जेणे करून त्यांना ह्या जमनीच्या बदल्यात एअरपोर्टारच न्हय तर इतर सुद्धा संपूर्ण जे गोंयात जे आमचे जॉब जे क्रिएट जाता ह्या जॉबान सुद्धा त्यांना समाविष्ट करून घेऊन स्पेशल आरक्षण ह्या लँड युजरां खातीर दिवपाची सरकारची आमची एक मोठी एक मागणी आसा. जेणे करून आयज थंयसर खुबशे आमचे सुशिक्षित भुरगे, हांव सांगता बरे इंजिनियर ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे सुद्धा आयज टॅक्सी वेवसाय करता. आयज त्यांची कमावपाची कुवत एक इंजिनियर आसा तर त्याची हे सॅलरी साधारण 60,000 50,000 1 लाखापर्यंत जाऊ शकता. पण आयज तो टॅक्सीक लागून 10-20,000 रुपयांक लागून थंयसर कोण बिचारो वळवळना. असे जे सुशिक्षित जे आमचे भुरगे आसा ह्यांका योग्य त्या रितीन गोवा सरकारचे जे हे आसा जॉब आसा हे त्यांना प्रामुख्यान दिवचे. जसे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो एअरपोर्ट प्रोजेक्ट आसा, सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे सुद्धा जे मोठे प्रोजेक्ट आसात ह्या प्रोजेक्टांनी ह्या लँड युजर जे भुरगे आहात त्यांना सगळ्यांनी समाविष्ट करून घेवपाची आज गरज आसा. सांगपाचे म्हणजे एवरी टाइम सीएम म्हणटा 80-90% पेडणेकर आसात. नांवां पेडणेकर असले म्हणून जायना, रिएलिटी हे ना. आणि जे जॉब जो सीएम सांगता एवरी टाइम हे चुकीची माहिती आसा. कित्याक न्ही, जॉब म्हणजे कितें आसा, जसो परमनंट सोल्युशन त्याचे कन्फर्म जॉब आसा ताका जॉब्स म्हणटात, टेम्पररी जॉब म्हणू शकना. सीएम जेन्ना जॉब दिले म्हणटा म्हणजे ते आउटसोर्सिंग घेता ताका जॉब म्हणू शकना. आणि हे आउटसोर्सिंग जॉब कसले आसा, हाऊसकीपिंग, मेंटेनन्स, हे सादी कामां आमचे पेडणेचे लोक आसात. आणि आता म्हाका दिसता ते आमचे भुरगे सुद्धा कंटाळ्यात, कित्याक तेंचे ग्रॅज्युएशन तेंचे हायली क्वॉलिफिकेशन आसतना सुद्धा तांकां बारीक बारीक कामां दितात ते GMR, जेणे करून ते जॉब म्हणू शकनात. आता बरेचसे महाराष्ट्र किंवा भायले नॉर्थ इंडियाचे लोक हे हायली ऑफिसर्स असतात, ते आपल्या लोकांक थंय कनेक्ट करतात. आणि आमचे जे पेडण्याचे लोक असतात हे बारीक कामां, ते टेम्पररी कामां असतात. सो सीएमान अशें म्हणप न्ही ते 80-90%. पेडणेकारांक सरकारान फोटोन जमीन घेतल्या, त्या जमनींचेर सरकार कोट्यांनी जोडटात, पूण अजून काय पेडणेकारांक तांच्या जमनींचे पयशे मेळूंक ना. 1 ऑक्टोबराक उदय महालेच्या धरणे आंदोलनात सगळ्यांनी व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे अशें भास्कर नारुलकारान मागला. आमचे पेडणेकार समाज कार्यकर्तो श्री उदय महाले धरणे आंदोलनाचो कार्यक्रम करपाचो आसा. सगळ्या पेडणेकारांक आनी गोंयकारांक हात जोडून कळीत करता, हे जे आंदोलन आसा ते कोणा एका शक्तीच्या राजकीय पक्षाच्या विरोधात ना. त्याच बरोबर हे आंदोलन राजकीय फायद्याक लागूनय ना. हे आंदोलन पेडणे मोपा विमानतळाक लागून पेडणेकार शेतकरी भावांची आपली लाखो स्क्वेअर मीटर जमीन एअरपोर्टाक लागून कवडीमोल भावाच्या चण्याच्या भावान गव्हर्नमेंटान त्यांची फसवणूक करून घेतलेली आसा. आणि ही घेतल्या उपरांत तांचेर जो अन्याय केला ताका लागून सरकारान खंय तरी हाचेर लक्ष दिवन हो आमचो जो शेतकऱ्याचेर अन्याय जाला तो खंय तरी दूर जावपाक आमी प्रयत्न करपाचो हो एक हेतू हा त्याच्या फाटल्यान. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर.
गोवा डेरीक अंदू 2,40,00,000 रुपयांचो फायदो जाला. तशेंच वर्सुकी बसकेत दुधाचे दर वाडोवपाचो निर्णय घेतले अशें एजीएमात जाल्ले बसके वेळार चर्चा जाली. गोवा डेअरी दुधाचे मोल वाडोवपाचो विचार करता. एजीएमांत ह्या विशयाचेर चर्चा जाली. शेतकारांनी एका लिटरार 3 रुपया वाडोवपाची मागणी केल्या. ह्या आर्थीक वर्साक डेअरीक 2,40,00,000 रुपयांचो फायदो जाला. शेतकारांनी सेवा प्रस्नय मांडल्यात. ह्या सगळ्यांचेर लक्ष घालतले अशी माहिती अध्यक्ष पराग नगरसेकारान दिली. खुबशी मागणी आशिल्ल्यो तातूंतली एक मागणी मुख्य आशिल्ली की एजीएमाचे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करतात ते आमी केलो. तांचे आनी एक मागणी आशिल्ली की ते दूध ते घालतात पळय न्ही, दूध घालें की तांकां त्या दिसाक SMS वचपा जाय फॅट SNF आनी वेट कितली येता ती. फाटले तांणी एजीएमाक मागणी केली त्या प्रमाणे आमी आतां तांकां 2:30 सांजचे सकाळचें जें दूद येता तें 2:30 म्हणल्यार तांकां SMS वता आनी तें दूध कितलें दुधा फॅट कितलें आनी वेट कितलें, फॅट आनी वेट आनी SNF. आनी दुसरी गोश्ट आसा की तांची फाटले इतले वर्सांनी आमी एन्युअल लॉस करताले ते म्हणून जवळ जवळ आमचे 2,40,00,000 प्रॉफिट फॉर दीस फायनान्शियल. एक्युमुलेटेड लॉसीस आसाच. ह्या वर्सा 2,40,00,000 सुमार आमी प्रॉफिटान आसा. तांचे अशें म्हणणें आसा की जर तुमी फार्मरान 3 रुपया वाडयात, जर तुमी वर्करान DA कितलो वाडयता, सपोज वर्करान जर तुमी 3% वाडयता जाल्यार फार्मराक 3 रुपया वाडोवचे पडटा. सपोज तांचो जेन्ना जसो जसो तांचो DA वाडटा तसो तसो फार्मराक हे वाडोवचें. दूद वाडोवचें. तांकां 3% जर DA दिता जाल्यार आमकां 3%. सो आमकां तें स्टडी करचें पडटलें कित्याक फायनान्शियल पोजिशन आमकां पळोवचें पडटा. दूद रेट वाडोवपाचें कितें डिसिजन? दूद रेट पर लिटर वाडोवपाचें. जर तांकां 3% DA दिता आमी, सपोज 3% दिता एग्जाम्पल, जाल्यार पर लिटर फार्मराक 3 रुपया वाडोवपाचें. ही प्रत्येक फार्मरान दिवची. पूण ते काही कारणान तेंगे प्रोसिजर सारको जावना आनी कितें जावना ताका लागून ते तो मुद्दो आतां हितूंतल्यान भायर वयता. आनी कारण ही तितून खूब मुद्दे येयले एपेक्स बॉडी आनी जाल्ले कारणान तशें हें जाता वो कितें दुसरी स्टेटीक तशें आहा वो कितें अशें करून मागीर हेजेर तो एक पॉयंट भायर. सेकेंड चेअरमॅनान एक बरें आश्वासन दिल्लें आनी ती आपूण सगळे जाग्यार घालतले. कित्याक आतां तेणी सांगला चेअरमॅन प्लस हें प्लस सेकेंड थर्ड थिंग म्हणल्यार आमकां NDDBचो एक बरी गजाल NDDBचो MD अपॉयंटमेंट आनी तो फूल टायम MD जाता. आनी तेणी खूब हेजेर इन्क्वायरी जाली आनी गेले ते विधानसभेक जेन्ना माननीय आमदार बाब विजय सरदेसायान एक क्वेश्चन काडलेलो की गोवा डेरी खूब हे गोवा डेरीची स्टाफ LIC करता हें करता ते हेजेर हांगा बाब आसताली की ते LIC करता पळय न्हू तेंचेर एक्शन. तो एक मुद्दो काडलो की तो एक मुद्दो खरोच एक हें आशिल्लो की ते हांगसर काम करून भायरूय काम करताले. एजंट म्हूण आशिल्ले भायरूय काम करता. आतां सद्या तरी एकूच येयल्या तें एजंट की तो एक जाला. प्लस सेम मनीस जेन्ना सोसायटीचें इलेक्शन जाता तेन्ना सोसायटीचे इलेक्शनाक इंटरफियर जाता. म्हणजे आमचे कुडचड्या वयली चेअरमॅनान एक साम बरो मुद्दो मांडलो की ते इंटरफियर जावन की तितून भितर म्हणजे कित्याक तांकां डेरीचेर तांची पोळी भाजून काडपा जाय अशें म्हणून ते हेजेर बी आतां जर हाजे मुखार कोणी इंटरफियर जालो जाल्यार तेंचेर एक्शन घेतलें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समरिता खणगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी. गोंयांत भटक्या गोरवांचो प्रश्न वाडत आसा. रातचे तर येरादारी करप्यांक रस्त्यात गोरवां सतावपाक लागल्यात. कितल्याशाच जाणांचो जीव लेगीत गेला. कोण वाड्याचो सुप्रीम कोर्टाचो आदेश आसून लेगीत कोणूच नेम पाळिनात. आतां हाका सरकार गंभीर ना आनी पंचायती. पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट. तुम्ही पळयता ही गोरवां सारके रस्त्यार आसता आनी सगळीं रस्त्यार बसून आसता आनी हेंचे जेंची गोरवां आसा पळय ते सुशेगाद घरा आसता. हांगासर रस्त्याचेर एक्सिडंट जालो मोडली काय मागीर हे लोक येता की क्लेम करपाक की ती आमची आसलेली आमकां इतले पयशे जाय म्हणून.
आनी जेन्ना हांगासर कोण तरी तेंचेर मारून जेन्ना मोडटा तेन्ना कोणूच फुडें येना आनी ही गोरवां अशीच दर दिसा पारशा चोनसाय म्हणटा थंय, तशीच आगारवाड्या म्हणटा थंय, तशीच पारशाय बी सगळी कडेन ही गोरवां त्रास दिता आनी कोणूच हेंचे जे ओनर आसता ते सगळे जाण घरा आसा आनी ते सुशेगाद सांजच्या टायमार तांकां सोडटा आनी सुशेगाद घरा कडेन रावता, कोणूच पळयना तांकां की कितें घडटा हांगा तें। आनी जेन्ना तेंचेर गाडी बसली काय सगळे भायर सरता आनी जर ती मोडली आसत, गोरवां मोडली आसत जाल्यारच कोण इंटरफियर जाता, ना जाल्यार जर मनीस मोडलो जाल्यार कोणूच आपले गोरू म्हणून अशें सांगना आनी सरकार हेचेर कांयच म्हाका दिसता पळयना, सरकारूय पळयना आनी पंचायती आमच्यो म्हाका दिसता तेंच्यांनी एक गव्हर्मेंटान एक हें काडलेलें आसा की ह्या गोरवांक खंयच्या तरी वरान जो तेंचो गव्हर्मेंटाचो एक हें आसा की प्रत्येक पंचायतीक सांगलेलें आसा की ही गोरवां वाटेर बी येता तांकां पळया म्हण, कारण एक्सिडंट जर वाटयतलो जाल्यार हे सगळ्यांनी पंचायत म्हणा नाजाल्यार जे गव्हर्मेंट आसा तेंच्यांनी लक्ष घालपाची खरी गरज आसा आनी हे लक्ष कोणाचोच नासल्या कारणान ही परिस्थिती हांगासर अशी उद्भवली आसा। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर। परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। गोल्ड एंड सिल्वर फुटबॉल सर्त जाली। कुडतरी जिमखानान राया स्पोर्टिंग क्लबाक हारयलो। 1-0 अशा गोल फरकान हो रंगतदार खेळ सोंपलो। रोजरी चर्च खेळामळार जाल्ले नावेली स्पोर्टिंग क्लबाच्या गोल्ड सिल्वर रोलिंग करंट इंटर विलेज फुटबॉल सर्तींत कुट्टेरी जिमखानान राया स्पोर्टिंग क्लबाक 1-0 अशा गोल फरकान हारावन फायनलींत आपली सुवात निश्चित केली। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार। नव्या महिन्याची सुरवात उष्णतायेन जातली, पूण पावस पुरायपणान वचूंक ना। फुडल्या कांय दिसांनी कमी चड पावसाची शक्यताय आसा। 1 ऑक्टोबराक येलो अलर्ट दिला। उरिल्ल्या सप्तकांत आनीक कसलीच शिटकावणी दिवंक ना। मंगळाराक धुक्याच्या परिस्थितींतल्यान सुरवात जातली। आर्द्रतायेचें प्रमाण चड आशिल्ल्यान उष्णताय वाडटली। ताका लागून उष्णतायेचो आघात आनी थकवा येवपाचो धोको वाडटलो। नागरिकांक हायड्रेटेड रावपाचो खर सल्लो दिला। मंगळारा येलो अलर्ट, वादळी वाऱ्याची शक्यताय, उष्ण हवामान, तापमान उरतले थीर, वाडटली आर्द्रताय। मंगळारचे तापमान 33 आणि 25 डिग्री सेल्सियस। बोटधन्यांक शिटकावणी ना। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात। मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस।